जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो, अक्षय तृतीया काय दिसा पहिली झाली. या दिसा लोक आवर्जून भांगरा विकती घेतात आणि अक्षय तृतीया इज बप्पी लहरीचो सगळ्यान आवडतो सण हे सांगपाची गरज ना. भांगरा सावन याद जाली, पोरू ज्वेलरी शॉपा बंद जाल्ली तेन्ना दादले बरेच खोशी जाल्ले. ओनू बार्रां बंद जाल्या, बायलां बरीच खोशी आसा. सो वेळ सगळ्यांची येता. तुमकां दिसत हांगासर चिखल गालो खेळपाची तयारी चल्ल्या काय कितें? नो सर, ही म्हापशाच्या नव्या बस स्टँडाची सुवात. जशे मनशाचे डुप्लिकेट असतात तसे काय जाग्यांचे डुप्लिकेट असतात. फक्त पायरेटेड व्हर्जन आसूंक जायना. कळोंक ना न्हू, म्हाकाय कळोंक ना कितें म्हटलें. गोंयान क्रिकेटीचेर बॅटिंग खेळपा परस ही रॅकेटां चलोवपी चड आसा. पयसो कोणाकडे, बॅटिंग सुद्दां खेळटलो जाल्यार पयसो ना. इकनॉमिक स्लोडावन इतलो जाला, डिमॉनिटायझेशन. अरे काय ₹1 5,000 ना लायतलो जाल्यार खंय अशें बॅटिंग. सारकी हाल जाल्या. रातचे पॅच जेवन हें करता आमी, दीस काडटा. आमचो आदलो सभापती अनंत शेट बॅटिंग बरी करता. ती बॅटिंग न्ही, ही बॅटिंग. वी हॅव एक्सक्लुझिव्ह अनंत शेट बॅटिंग विज्युअल्स फॉर यू. आज आमचे अनंत बाब कितल्या तेंपान खेळटात आनी ताका बॉल घालतात आमचे गुरुदास नायक. फिल्डिंग रेडी. म्हाका वायड बॉल 1 रन्स मेळ्ळो. वेल लेफ्ट ना, बॅटाक लागल्या शिवाय उडले येता. हय सादाच उडय करू. हय पैसा वाईड 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 अनेक मार कळलं ते. म्हणून मग माझ्या पली खेळा म्हणून माझी शॉर्ट लेंथ शॉर्ट स्पीच घे. तासून घातल्या आणि शिकवलेच नाही. प्रमोद सावंत आणि मायकल लोबो दोगूय सभापती आणि उपसभापतीचो पोस्ट घेवपाक कशेच तयार नासले. लाल दिव्याची गाडी मेळटली म्हणून जेन्ना पर्रीकरान सांगले तेन्ना दोगी रेडी जाले. जावं कितें जावं, लाल दिव्याची गाडी तरी. पण आता लाल दिवे काडपाचो आदेश केंद्र सरकारान दिला आणि दोगूय आपणाक मंत्रीपद परत दी फाटल्यान लागल्या बाईच्या. बट विजय सरदेसाई इज व्हेरी हॅपी विथ दॅट रेड बीकन लाल दिवो ऑर्डर. कित्याक ऑडीचेर रेड बीकन बरो दिसना न्ही. ऑडीचो सगळो शोध पिड्ड्यार जाता. आणि रोहनान सुद्धा आपल्या 40 लाखाच्या गाडये वयलो रेड बीकन व्हडा उमेदीन काडपाक लायल्लो. विजय, आम आदमी पार्टी बद्दल तुझे मत कितें? हे 2 दिसाची संघाई. दिस इज ओनली अबाउट आपल्या राजकीय विरोधकांना असं नाही म्हणायचं असतं. गोवा हॅज लॉट ऑफ कोकोनट ट्रीज, कोकोनट ऑइल. and Kerala wants to use this. किती विजय भाई, किती कुछ भी हा. ते कर्नाटका वॉन्ट्स टू यूज अवर वॉटर ते आमकां खबर हा. बट हू टोल्ड यू दॅट केरला वॉन्ट्स टू यूज अवर कोकोनट अँड ऑइल? Mr. Parrikar has told me this. Really? You all can ask him, and if he negates it, then you can come back to me. Of course. आम्ही विचारतलेच. आम्ही रावता कितें विचारल्याशिवाय. भाई एक्सक्यूज मी, सोनशेच्या लोकांचे हाल तुका दिसता काय दिसना? म्हाका दिसना. भाई, डू यू फिक्स IPL मॅचेस? No, I only fix द गव्हर्नमेंट. तुम्ही लिव्हर होतात म्हणून ऐकलं आहे. कितली लिव्ह मारल्या? थोड्या दिसा खातीर 2 ते 3 आठवडे किंवा 4 आठवडे. 2 ते 3 आठवडे लिव्ह हे थोडे दीस झाले भाई. हा लिव्ह केन्ना सोंपता तुझी? 27 तारीख कितें तरी सोंपताशी दिसता. एक सांग CM, मंत्री रोहन खंवटेक जाय म्हणून तुम्ही रजिस्ट्रेशन आता रेव्हेन्यू खात्याच्या अंतर्गत हाडटले. कोणे सांगले? कोणे सांगले ते नाका.
रजिस्ट्रेशन खाते केन्ना रेव्हेन्यू खात्याच्या अंडर हाडटले? This month. So fast? Francis D'Souza is not happy at all. Francis has challenged new ministers to show performance within 3 months. Francis D'Souza म्हणटा पर्रीकारान चड वाट लायली आपली. This is the attitude which is actually creating problem. सो आता फ्रांसिस डिसोजा तुका नाका? हांव काय सांगना. तुवें सांगला की बिफाचेर VHP आमकां डिक्टेट करू शकना म्हणून. विजय सरदेसाय म्हणटालो अशें. You ask सरदेसाय. तो म्हणटा तुका विचार, तू म्हणटा तेका विचार, मागीर तो म्हणटा आनीक कोणाक विचार. आमी कितें विचारीत, आमी कितें हे विचारे कितें? 56 कोटीचो गोल्डन जुबली फंड कितल्याशाच म्युनिसिपालिटींनी खंय पडून आसा, खंय 7 वर्सां जालीं तो फंड खंय म्युनिसिपालिटींनी वापरलोच ना. 7 वर्सां हांकां 56 कोटी मोडपाक जमना. आमकां पळय रे, 20 तारीख म्हटल्यार आमी पगार कशे काबार करता. आमकां खबर आहा न्हू फंड कसो वापरप तो. म्युनिसिपालिटी से याद आया, फ्रांसिस डिसोजा सीएमान पंचायत इलेक्शन पयलीं 25 जून म्हणून सांगलें. आतां सीएम सांगता पंचायत इलेक्शन 17 जुनाक. ओ सीएम करीन ती पूर्व म्हणून नाटक घालें. तुमचे रजिस्ट्रेशन आता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान व्हरपाचें आसा पळय, ते म्हाका मान्य आहा. कितें तुका मान्य आहा? मागीर तूं कित्याक बेश्टें? म्हापशा बस स्टँड ह्या वर्सा रेडी जाता खंय? कितकी वर्सां जाली, हांव 4 फावटी मंत्री जालो. म्हापशा ऑल गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट टुर्नामेंट जाल्लो पळय, तो पेडणेच्या ध्रुव क्लबान जिखला खंय? हें भायरसून आयकता हांव प्रेसा कडसून. हांवें तुका कोणें सांगूच ना. पणजे रस्ते फोडून दवरल्या म्हणून CCP खंय आतां रिलायन्साचेर कंप्लेन घालपाची आसा. तेन्नाच जर CCPन एक्शन घेतलेली, तेन्नाच जर CCPन कंप्लेन केलेली, तेन्नाच जर थेओरेटिकली तुवें कितेंय सांगलें हें करीत जाल्यार आनी कितें जालें. कोणें म्हणे आमचो बापूय जाल्यार आनी भुरगीं जावपाचीं. आयज रोहनान फ्रांसिसाच्या पोर्टफोलियोचेर अटॅक केला. फाल्यां विजय म्हणटलो पंचायत TCP अंडर हाडात. एनीथिंग कॅन हॅपन. Marvin, what is this? Rohan is asking for creamiest part of Francis D'Souza's law portfolio, the registration. What is this happening? Francis is upset. पहिलो स्पार्क पेटला तुमच्या भितर, ह्या सरकारातलो पहिलो स्पार्क. I don't know why the big hullabulla over. Why hullabaloo over this issue म्हणटा तू? फाल्यां विजयान सीएमाक सांगले हाऊस टॅक्स TCP अंडर हाड म्हणून, जाल्यार तू कितें करतलो? Tell me your views, Marvin. Who will give headache to BJP ministers in future? The coalition ministers. सामके. Francis D'Souza Babush is very mild as compared to Atanio Montserrat Babush. That's the only difference. निलेश बाब, सध्या तुमचे कशें चल्ला? ते आतां आमी एकमेकांक ब्लेम करीत आसता. तो विशय नाका रे. कशें चल्ला काय म्हणटा हांव तुमकां. सरकारान तुमचें कशें चल्ला? एकामेका कडेन कॉर्डियल रिलेशन बीन जाला न्ही, जाता न्हू. आमी कितें करता, एकमेकांक धुकलता. ओ माय गॉड. सध्या गोंयान वर्साक 20 मिलियन टन्स मीन काडू येता. तुमकां खंय वर्साक 40,000 मिलियन टन्स जाय खंय काडपाक, हा अशें आयकलां कितें? अशें फुडें अशें सीएम कडेन आमी मागलें की ओके वॉट अबाउट IPL बॅटिंग? खंय पयशे लावपाचे आहा ते बारीक पयशे लावप. गोवा डेरीचे इलेक्शन्स रिटर्निंग ऑफिसराक हाताक धरून सध्याच्या बोर्डान विरोधकांची नॉमिनेशनां भायर मारपाचें केल्लें म्हणून आयकता. तेणें केल्लें. ओ यू नो इट. तुका सगळें खबर आसता. हा घेवया मित्रांनो एक बारीकसो विसव आणि विसवा उपरांत रोखडेच मेळया. I would call it a complete fraud on the book. We are a tourist state. So there are certain technical problems when you arrest tourists. We are here fighting for them, not fighting for us. कारण हो एक national debate जावपाक शकता. Which should be a national issue actually. One candidate came with the B forms of 2 parties. This time in the history, it would happen that Goa breached the constitution. हे गव्हर्नमेंट सामके घट उरतले 5 वर्षात काँग्रेस पक्षाला. Police is not the decisive point. हे सरकार 5 वर्षाचो कार्यकाळ पूर्ण करतले. First time in the history of Goa, governor is addressing the house, giving reasons for
holding this. Before we give it to prudent media, we'll send it to you. तुझे mail or पहिला धाडटा. कितें common minimum. हाय सारखं. But I think these are not matters which should have been brought to public. म्हणजे आपल्याला जो कितें रायट दिसता हा पळय ते पहिल्यान दोन भितर येतलो. नमस्कार, आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार Watch the debate with Pramod Acharya every Thursday 7:30 p.m. and 10 p.m. only on Prudent. प्रिन्स दादा पाटीलान परशा आणि आर्ची कित्याक मारलो सैराटान हाचे उत्तर अजून मेळूंक ना. पण कटप्पान बाहुबली कित्याक मारलो फायनली 2 वर्सां उपरांत हाचे उत्तर मेळ्ळें आणि समाधान जालें. समजा बाहुबली 3 काडीत जाल्यार राजकीय क्षेत्रांत कोणाक कसलो रोल दिव येता? अमित शाह, कटप्पा, स्मृती इराणी, शिवगामी, अमरेंद्र बाहुबली, विजय सरदेसाय, महेंद्र बाहुबली इलेक्शना पयलींचो विजय सरदेसाय, भलाला देवा, मिकी पाशेगो, बिजाला देवा, पर्रीकर. खंयचेय पिक्चर रिलीज जावच्या पयलीं त्या पिक्चराचो ट्रेलर रिलीज जाता, टीजर रिलीज जाता. मागीर त्या ट्रेलरांसून पिक्चर कशें आसतलें तें कळटा. मे म्हयनो येवपाचो आसा. मे म्हयनो आतां येवपाचो आसा. सामको गरमेचो म्हयनो येवपाचो आसा. तकली तापता ह्या म्हयन्यान. माय तापला बी म्हणटा पळय आमी. मे म्हयनो गरमेचो. सो मे म्हयनो लागच्या पयलीं तेजो ट्रेलर आमकां हांगा पळोवपाक मेळटा की मे म्हयन्यान आनीक कितें जावपाचें आहा. एअर कंडिशनानूच अशें करता ते बी एप्रिलानूच अशें करपाक लागले. मे म्हयन्यान आनी कितें करतले म्हणून एकामेकाच्यो खुर्च्यो बी काडून मारीत. दिगंबराक जायका केशीन बेल कित्याक मेळ्ळी हो प्रश्न पडला कटप्पा भशेन. आन्सर हे पळय. एडवोकेटांनी लुईस बर्जर केशीचे पेपर जळयले न्हू रे सगळे. हांव खंयच्याय पार्टीक ऑर फॅमिली फंक्शनाक आसत आणि थंय म्हाजी बायल जर अशें करीत अशें करीत परत एकदा एक्सप्रेशन पळया सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्यार मागीर समजता हांव की हांव आत्तां कितें अशें म्हणजे पचपचीत उलयलां आनी हांवें तोंड बंद दवरपाचें म्हणून. आतां हांगा WRD मिनिस्टर पालयेकर कितें उलयता तेचो एक्झॅक्ट मिनींग कितें तें समजपाक मातशें जखमेचेर मलम काय जखमेचेर मीठ तेंच कळना. बाबडो बाबू कवळेकर. खरो म्हणजे हांव राजकारणांतलो मनीस न्हू. हांव खरो गाण्यांतलो मनीस. इंडियन क्लासिकल सिंगर. हांव जगभर प्रोग्राम करीत भोंवतालो. चुकून ह्या राजकारणान आयलो. तेका लागून म्हाका राजकारण कळना. राजकारणान आयलो, आमदार जालो, मंत्री जालो. खरें म्हणजे मंत्रीपद असल्या मनशाक मेळोंक जाय. म्हाका मेळटा तो 5 टर्म मेळोन जो मनीस जिखून येवन मंत्री जायनात ते नशिबाचोच भाग आसतलो. खरं म्हणजे आमी ताका आदर्श म्हणून पळयता. ही सोपी गोष्ट न्हू. ज्या मनशान मंत्री नासतना पळय ह्या केपें मतदारसंघान कामां केल्या ती आमकां मंत्री जावनूय कामां करूंक जावची ना आमचे कडेन म्हणून पळयता. मित्रांनो, हसप खेळप आता जालें. आता मातशें सिरियस जावया कित्याक हे सामको म्हत्वाचो विशय आसा तो आमचो ट्रॅफिक रुल्स, सिवीक सेन्स आनी सद्या जावपी एक्सिडेंटांचो. आमच्या तर्फे आमी मातशी जागृताय हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न चालूच आसता आनी आमच्या तर्फे जितले आमकां जमता ते आमी करपाक सदांच फुडें सरतात. सो असोच एक बारीकसो प्रामाणीक प्रयत्न
ह्या सगळ्या ट्रॅफिक रूल एक्सिडेंट सिवीक सेन्साचेर एक अवेरनेस हाडपा खातीर एक हो आमचो एक बारीकसो प्रामाणीक प्रयत्न तुमच्या मुखार दवरता. गाडी उगडून हाडली हेंच्यांनी मातसो नो पार्किंगान लायलेली थंय रोखडी वगळली मरे 30 मिनटांची काम. ही माझी गाडी आता तुम्ही उभारून हाडल्या पळय मातशी नो पार्किंगान आसली तुम्ही सोमती उभारून हाडली मरे. पात्रांव ही गाडी आमी हाडटा आमचो स्टाफ आसता पूण CCP म्युनिसिपालिटी हाडटा. तुका कितें विचारपाचें आसा आमचो स्टाफ आसतलो थंयसर आमचे म्युनिसिपालिटीचे CCP स्टाफ तांकां विचारा. नो पार्किंग मातसो लावप 5 मिनटां लावप 10 मिनटां लावप हो प्रश्न ना. गाडी लावपच ना नो एंट्री नो पार्किंग. 1 मिनिट हांव कितें पार्सल दिवपाक गेलो आनी येता म्हटल्यार गाडी येयली म्हाजी. 5 मिनटांक लागून पात्रांव आमकां डायरेक्ट सांगता राव 5 मिनटांक लागून बाकीच्यांक जर 10 मिनटां भायर रावचें पडटा तो ब्लॉक करून फाटल्यान सगळी लायन लागता न्ही. मातसो राव 4 व्हिलर पार्किंगान तुम्ही गाडी लायली 4 व्हिलर गाडी भायर उरता ते मागीर आमच्या येवन आड्डी मारता 100क फोन मारता डायल करता ती गाडी लागली तुमी लिफ्ट करना आमी कोणाक म्हणून जाप दिवपाची. चावी मातशी चावीच मेळपा जो पर्यंत तुमी चलन फारीक करना CCPची आनी पुलिसाची ती 350 रुपया फायन भरची पडटा. CCPची फायन भरची पडटली. मातसो राव म्हाजी गाडी उबारून हाडटा मातसो नीट राव मातसो फोन मारता मातसो राव हांगाच राव. पात्रांव तुमी कोणाक फोन मारा आमी भियेना कोणाक भियेना तुमी फायना ती भरची पडटली. हॅलो हॅलो रोहन भाई परेश उलयतालो. हां सांग. भाई म्हाजी गाडी उबारून हाडल्या हांगा पणजे लायल्ली मरे म्हाजी गाडी ट्रॅफिक ते हांगा पुलीस स्टेशनाचे ते एंट्रन्स आहा पळय थंय हाडून दवरल्या उखलून हाडल्या. ट्रॅफिक पुलिसान कित्याक उबारली तुजी बायक? मातशी ती हांगा लायल्ली हांवें ती वर्षा बूक स्टॉल बी आहा पळय थंय हय थंय लायलेली. चुकला कोण तूं काय ट्रॅफिक पुलीस? नो पार्किंगान आसली ती मातशी हांव जस्ट पार्सल दिवपाक म्हणून गेलो कोणाचें कितें तें 1 मिनटा खातीर नो पार्किंगान आसली सोम ती उबारून हाडली बाई. पळय शाण्या असल्या गोष्टींना तुका कांयच हेल्प करूंक शकना. यू हॅव टू फॉलो रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. लॉज जे केल्या ते तुमच्या खातीर आनी आमच्या खातीर केल्या टू अबायड बाय. तूं मातसो पियाक बीन मातसो फोन मार आनी पळय न्हू गाडी हांव व्हरपाक जाय. असल्या हातून म्हज्या कडेन फेवर्स मागनाका. आय विल नॉट कॉल एनी पुलीस. यू विल हॅव टू गो विथ द रुल्स अँड रेग्युलेशन्स. समज तुवें कितें चूक केल्या ताची फायन भरपाचें तुजें काम आसा. तूं फायन भर आनी काड. तुका समज खंय हेल्प जाय आय कॅन हेल्प यू इन अदर मॅटर्स बट नॉट इन दीस टायप ऑफ इश्यूज. दीस आर रिलेटेड टू ट्रॅफिक अँड सेफ्टी. बाई तूं वळखूंक ना म्हाका सारको तुजें वळखूंक ना कितें हांव कार्यकर्तो तुजो इलेक्शनाक बी वावुरला हांव तुका. तूं वावुरला म्हणून आमी सगळे वी हॅव टू लूक एट गोवा विथ अ बेटर फ्युचर अँड इफ यू आर द फ्युचर ऑफ गोवा जाल्यार वी हॅव टू सी दॅट फ्युचर इज गूड. ताचे खातीर तुमी पाळपाचें काम वावुरपाचें काम तुमकां मदत करपाचें काम आमचें आसताच एकामेकाक. पूण असल्या हातून जे कायदो तोडटा तातूंत हांव तुका कांयच हेल्प करूंक पावचो ना. यू हॅव टू अंडरस्टँड इट इज फॉर युअर ओन गूड. आनी हें परत तूं म्हाजे कडेन जरी सांगलें आय एम व्हेरी फर्म ऑन दीस टायप ऑफ थिंग्स. कायदो तुमी तोडपाचो न्ही. कायदो तुमच्या खातीर तयार केल्लो आसा. तुमी पाळपाचें काम करपाचें. आतां आमचो MLA मिनिस्टर जाला आनी हांव चालान फारीक करून म्हाजी गाडी सोडून व्हरू ट्रॅफिकांतून बाई. यू हॅव टू अबायड बाय दीस टायप ऑफ थिंग्स. आय एम रियली सॉरी आय विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इन दीस टायप ऑफ थिंग्स. तूं कितें आसा तें कायद्या प्रमाणे कर. कायदो तोडून कांयच करनाका आनी कायदो तोडपाकच्या हातून हांवूय मदीं पडचो ना. ओके बाई बरें बरें ओके बाई. कार्यकर्त्याक फायन फारीक करचीच पडटा. म्हाका सुद्दां हांव तुज्याच परिस्थितीन आशिल्लो हांवूय फायन फारीक करतलो आशिल्लो. बरें राव मातसो राव तो बिजी आहा हांव दुसऱ्याक लायता न्हू.
हॅलो हॅलो सर. हॅलो परेश यार. हा सांग सांग. सर तू म्हाका वळखना पण म्हाजो हे काका पळय दिनकर परब तो तुजो वोटर कालांगूटचो वोटर. हय आमची खूब वोटींग आहा सर तुमकां थंय. हा आज मॅटर कितें जाणा सर म्हाजी न्हू हांगा गाडी उखलून हाडल्या पणजे पार्क केलेली ती ट्रॅफिक पुलिसान उखलून हाडल्या आनी हांगा दवरल्या हेडक्वॉर्टरा कडेन. वायलेशन केला. हांव कितें म्हणटालो मातशें पियाक बीन कोणाक फोन बीन मारून मातशी हें करपा रे. ना 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 हांव तशें सपोर्ट करिना. ते चलन भर म्हणटा फायन भर म्हणटा. 1 मिनिट सर फक्त 1 मिनिट नो पार्किंगान आसली सर गाडी रोखडी हाडली उबारून. वायलेशन जर तो ट्रॅफिक रुलाचे केल्ले हा जाल्यार तेणें फायन फारीक करूनच गाडी हाडपाची. मातशें हेल्प कर न्हू सर मातशें पळय न्हू भितर फोन बीन मारून कोणाकूय कितें जा मातशें. ट्रॅफिक वायलेशनाक पॉलिटिशियन फोन करून जर सांगीत बाबा हे मातशें सोड गाडी ती मातशी गाडी सोड तो आमचो मनीस तो म्हाजो वोटर जाल्यार म्हाका दिसता हे आमी चेंज घडोवन हाडूंक शकचे ना आनी हे देच चालूच आसतले. आमची फॅमिली तुजे थंय वावुरल्या सर तुका. ना 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 तशें ना तुमच्या सोयऱ्यांक हांव सोजमायता. वायलेशन केला जाल्यार तेणें पयशे फारीक करूनी चलान काडूनी ट्रॅफिक सेलान वचून फारीक करूनी आनी तेणी आपली गाडी हाडूनी. पण सर रागार जायनाका. आयज जर आमी आयज हें चेंज करिना जाल्यार केन्ना चेंज करूंक पावचे ना आनी एवरीडे जे मनीस मरता ते मरतूच रावतले. हांव कितें म्हणटालो ट्रॅफिक रूल फॉलो करचे. रागार जावप ना. ओके सर. हय फायन फारीक कर तुमी. फायन फारीक कर. ओके बरें. येस सर. चल बाबा भरता फायन आनी आयकना मरे MLA आयकना मिनिस्टरय आयकना आतां सगळे कडेन अवेरनेस जालें आसता पावरफूल. नेक्स्ट टायम आनी नो पार्किंगाक लावप ना. चल भरया तुजी फायन कितें. हांवें म्हजो चलन भरला. हांवें म्हाजी फायन भरली. म्हाका म्हाजी चूक कळ्ळी आनी आमी आपापली चूक सुदारया. रुल्स पाळुया. ट्रॅफिक आमचे लॉज कितें आहा ते पाळुया. वायलेट करचे न्हू. हेल्मेट घालपाचो सीट बेल्ट हें करपाचो चलयतना मोबायलार उलोवपाचें ना. नो पार्किंगान लावपाचें ना. हें सगळें आमी पाळुया. कित्याक बारीक वायलेशन मागीर ते व्हडलें जाता आनी ते व्हडल्यार पडोवन मागीर ते इतले व्हडल्यार पडटा की जीव पासून वयता. आतांसूनच सुरू करुया. लेट द चेंज बी यू. लेट द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू एंड मी. Last 2 months, unfortunately, Goa has witnessed a series of accidents where people from cross sections of the society have lost their lives, some because of no fault of theirs. घराकडे नाल्यार जो कोण भायर वता तांणी ही स्वता आपल्या हातून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ट्रॅफिक सेफ्टी मेजर्स पाळटलो ही घेवनूच भायर वचचें इन द इंट्रस्ट ऑफ हिज ओन सेल्फ हिज ओन फॅमिली किपींग इन मायंड एज आय से एकूच तकलेन धरा तूं भायर सरता आसतना की घरा कडेन तुका कोण तरी रावला न्हू. I request all the youth of Goa and all the other people of Goa to drive safely. When you come out of your house, your family waits for you back again. And when you go out with a two-wheeler, please carry your helmets. If we are driving recklessly, negligently, we have to improve ourselves. And then only the change will come. There won't be accidents, there won't be deaths. When you violate traffic rules, do not call any politicians, do not call a MLA or a sarpanch. You have to ask your conscience what you have done today is right or wrong. Be the change what you want to see. If you want to see no accidents, you have to be the change. मित्रांनो प्लीज ट्रॅफिक रूल्स पाळा आणि सगळे कायदे पाळा. व्यवस्थित हेल्मेट आणि कितें आसता चुकोन जाता ती जाता पण मुद्दम जावन जी हें करता ताका चूक म्हणिना ताका आपली मूर्खपणां म्हणटा आनी त्या हितून एक एकदां जिवूय वयता. मातशें सांबाळून गाडी चलोवया. तकली जाग्यार दवरून गाडी चलोवया. तकली घरा कडेन दवरून गाडी चलोवं नाका. सारके व्यवस्थित शिस्तीन आणि कायदे पाळून तुमी आतां प्रवास करात कित्याक दीस सद्या बरे ना. सो
काळजी घ्या स्वताची आणि तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. मेळोया फुडल्या विकान एक नवो एपिसोड घेवन. तो मेरेन नमस्कार. Just imagine.